नोवेनाच्या पयल्या दिसा बावतिस्म ह्या विशयाचेर आमी नियाल करतात. मानेवंत आग्नेल आपल्या बावतिस्मा वरवीं देवाच्या कुटुंबाचो वांगडी. बावतिस्मा वरवीं आमी देवाचीं भुरगीं जातात. देवाच्या कुटुंबाची वांगडी कशी आमकां शुभ वर्तमान परगटूंक आनी ते आमच्या जिवितांत वेव्हारांत घालूंक एक व्हड जबाबदारी आसा. मानेवंत आग्नेलाक 13 फेब्रुवारीची 1869 ह्या वर्सा अंजुंचे फिरगोजेंत बावतिस्म दिलो आनी ख्रिस्ती धर्माची जायती जाणवाय आसली. मागणे आनी त्यागी जिवीत खोलायेन वाडत गेले. क्रिस्ती जिवीत मानसुगेन आनी देखीन जिवन सगळ्या कश्टांक फुडो करूंक तो तयार जालो. येयात आनी देवाची कृपा अनुभवात. ह्या मिसाची इतिसांवां दिनवासनेचे मीस पेटयता न्यूटन, विल्मा, नोवा, वेर्ना थावन. फामिलीक बरी भलायकी मागता कॉन्स्टांतिनो मास्कारेनस, मायना कुर्तोरी. जल्मा दिसा बरी भलायकी मागता मार्सेला पेरेरा, नेवरा थावन. फामिलीक बरी भलायकी मागता ऑल्ड्रीन आनी वेन्सेस्ला फेरांव, मारगांव थावन. फामिलीक बरी भलायकी मागता एडविन, रेलिना फेर्नांडीस आनी फामील, फातोड्डा थावन. फामिलीक बरी भलायकी मागता जुलिएटा ग्रेशियस आनी फामिली, आगासये थावन. सगळीं आमी उबी रावया. देव आमचो बाप, तूं म्हजो भाव. देव आमचो बाप, तूं म्हजी भयण. जेजू आमचो भाव आनी आमी एक. जेजू वस्तोंगी आमी सगळीं एक. देवा उतर आयकोता तेन्ना आमी एक. जेजू वस्तोंगी एक. देवा उतर आयकोता तेन्ना आमी एक. जेजू वस्तोंगी एक. देव आमचो बाप, तूं म्हजो बाप. देव आमचो बाप, तूं म्हजी भयण. जेजू आमचो बाप आनी आमी एक. जेजू वस्तोंगी आमी सगळीं एक. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याची नाबी. आमेन. आमच्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सवय आसूं. येवकार तुमकां सगल्यांक मानेवंत आग्नेलाच्या नोवेनाक वांटो घेवंक. आयज नोवेनाचो पयलो दीस. विशय मानेवंत आग्नेल आपल्या बावतिस्मा वरवीं देवाच्या कुटुंबाचो वांगडी. आयज आमी नियाळुया बावतिस्मा वरवीं आमी देवाचीं भुरगीं, ताच्या कुटुंबाची वांगडी. म्हणटोच आमकां सगल्यांक व्हड जबाबदारी आसा ताच्या कुटुंबाचे वांगडे कशे वागूंक. मानेवंत आग्नेलाच्या सगुणी जिविता वरवीं कितें आमी शिकूंक शकतात. मानेवंत आग्नेलाच्या बिएटिफिकासांवां आनी सांताचो मान मेळूंक आनी तो आमकां देवा मुखार मोदेस्ती कसो प्रेरणा जावंक मिसा बलिदानांत मागुया. मिसाच्या बलिदानांत भितर सरतना आमकां देवाची कृपा मागुया, ताजें बोगसणें मागुया. आमी आमकां फावो ना म्हूण हें देणें आमी जाणाव देवाच्या आसण्याचें, तरी देव आमकां एक देणें कशें दिता. सगळीं आमी म्हणुया. हांव पातकी सर पदवेदार आनी तुमकां भाव भयणीलो म्हजे सांगता मनान चिंतून तोंडान विचारून
वायटा धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. हे पासो सदांच मेळी सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावयणींचो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देव लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सोर पदवीदार दिव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां भोगसूं आनी आमकां ससनाच्या जिबिताक पावूं. आमेन. Somyaka kutkor, somyaka kutkor, somyaka kutkor. Krista ka kutkor, Krista ka kutkor, Krista ka kutkor. Somyaka kutkor, somyaka kutkor, somyaka kutkor. प्रार्थूया. सोर पदवीदारा सासणाच्या देवा, जॉर्डन न्हंयत जेजून स्नान घेतलें, पवित्र आत्मो ताचेर देंवलो आनी तो तुजो अपुरबायेचो पूत म्हूण तुवें सोबे माजार पोडगोटलें. उदकान आनी पवित्र आत्म्यान नव्यान जल्मलेल्या आनी तुवें आपणायलेल्या तुज्या भुरग्यांक तुज्या मोगांत थीर रावूंक करपा दी. आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता वरवीं जो जियेत आनी राजवट चलयता एक देव सासणाच्या सासना. Amen. भाग्यवंत पावलून गालेस्कारांक बरयलेलें चिटी वेलें वाचप. भाव भयणीनो, क्रिस्ता जेजूचेर बावाट धरून तुमी सोगलीं देवाचीं भुरगीं. क्रिस्ता सवें पवित्र स्नान घेतलेलीं तितल्यांनी तुमी क्रिस्ताचो रूपकार घेतला. जुदेव आनीक ना, ग्रीक ना, गुलाम ना, स्वतंत्र मनीस ना, दादलो ना, बायल ना, तर क्रिस्ता जेजू सवें तुमी सोगलीं एक. आनी जर तुमी क्रिस्ताची तर आब्रामाची सोंसोत तुमी आनी बासावणे पोरमोणे दायजी. देवाचें उतर हें. देवाचे उपकार. हे देवाच्या उतराक आमी जबाब दितले. देवा म्हज्या देवा, तुजी वाट पळयत आसा. सगलीं म्हणुया, देवा म्हज्या देवा, तुजी वाट पळयत आसा. सुकी भूंय उदकाक रावता तेच पडी म्हजो आत्मो. तानेला तुका देवा, म्हजी कूड तुका ओंतरेता. पवित्र जाग्यार तुज्या मोगाच्या देवा म्हज्या, दी म्हाका तुजें दर्शन, कालीस म्हजें आशेता. सगलीं म्हणुया, देवा म्हज्या देवा, तुजी वाट पळयत आसा. तुजी पदवी आनी मोहिमा रावता हांव पळोवंक बगूंक. तुजो मोग जिवा परस हांव लेखतां. म्हज्या देवा, म्हजे ओंठ तुजी तोखणाय कोत्तले निरंतरी दिसान दीस तुका दिनवासता. हात जोडटा तुज्या नांवाक. सगलीं म्हणुया, देवा म्हज्या देवा, तुजी वाट पळयत आसा. पोट भोर जेवल्या परी म्हजो आत्मो दादुशी. म्हजे ओंठ मुरगोडटले, तुजें किर्तन गायतले. आड पडलो जाल्यार बाजेर तुजो उगडास करीत आसा. सगली रात म्हजें कालीस तुजेरूच दवरलें आसा. सगलीं म्हणुया, देवा म्हज्या देवा, तुजी वाट पळयत आसा. तूं जालोय सर्वेस्परा म्हजो एकलोच आस्कारी. तुजे पाटक्या सावळेन खुशालकायेन मुरगोडटा. हो पोले म्हजो आत्मो तुकाच तो चिटकून रावता. उजवो हात तुजो उबार, तूंच म्हाका दोयेन सांबाळ. सगलीं म्हणुया, देवा म्हज्या देवा, तुजी वाट पळयत आसा. सगलीं उबी रावया.
Sorvesporak zoy 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 zoy. Sorvesporak zoy 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 zoy. Sorvesporak zoy zoy. Zoy zoy sorvesporak zoy zoy. Kuri baboy koshi soli. Zorek wotan ravlyar ami. Kitle bore, kitle sobit, sobit. Sorvesporak zoy 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 zoy. Sorvesporak zoy 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 zoy. Sorvesporak zoy zoy. Zoy zoy sorvesporak zoy zoy. सर्वेस्वर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवय आसूं. मार्कू पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजूची आवय आनी भाव भयण पावून सोरली आनी भायर रावन ताणी ताका आपोवंक धाडलो. ताचे भोंवतणी खूब लोक बशिल्लो आसतना असो ताका निरोप दिलो. पळय, तुजी आवय आनी तुजी भाव भयण भायर आसात आनी तुजे कडेन उलोवंक सोदतात. आनी ताणें तांकां असो परतिपाळ केलो. म्हजी आवय कोण, म्हजी भाव भयण कोण? आनी आपणा भोंवती बसलेल्यांचेर नदर भोंवडावन ताणें म्हणलें, ही आसात म्हजी आवय आनी म्हजी भाव भयण. देवाची कुशी करता तोच म्हजो भाव आनी म्हजी भयण आनी म्हजी आवय. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. गॉडफ्री डिकमॅन हो एक फांकी मंक आसलेलो अमेरिकाक, आनी हाणें हो सेवाधर्मीक परंपरा फुडें व्हरूंक जायतो प्रयत्न केल्लो. तो थियोलॉजिकल जर्नल फॉर लिटर्जी हाजेर बरयतालो आनी हाचो एक मुवमेंट सुरू जाल्लो. ह्या गॉडफ्रीन हो जो पाद्री आसलेलो, मंक आसलेलो, ताणें तो सगल्यांक सेकंड वॅटिकन टूआंत आसले पाप साहेब आमचे जॉन 23rd, पॉल 6th हांचे लागींचशे ते मनीस आसले, तांची बरी वळख आसली. आनी खेरीत भाशेन ताणें वॅटिकन टूआंक हो लिटर्जिकल बरोवणें जें केल्लें ताचो हात आसा. आनी जेन्ना तो जाणटो जाल्लो, 92 years ताका जाल्लीं, तेन्ना ताका एका पाद्रीन भेट दिल्ली आनी ताच्या लागीं उलयलो तो. ताणें जायतीं आपली लढाय चलयलेली इगोर्जे खातीर, सेवाधर्मीक रिती खातीर सारकी करूंक, बसोवंक ती. ताच्या लागीं विचारलें, तूं परतून भुरगो जातलो जाल्यार तूं कसली लढाय लडटलो? आनी हो पाद्री सांगता, ताच्या हातींत ताजें चलपाचें रथ आसलें, तें ताजेर दिमेर मारून ताणें म्हणलें, मिस्टिकल बॉडी ऑफ क्रायस्ट. क्रिस्ताची गुडाट कूड हाजे वयर आपूण लढाय करतलो, आपूण हाज्या वयर उलयतलो. क्रिस्ती सभा एक क्लब न्हय, एक मेमोरियल न्हय. जशें आमी व्हडलो फांकी मनीस मोत्ता ताचें आमी एक फावंडेशन करता आनी ताच्या उडगासाक आमी हें चलयता. इगोर्ज मात तशी न्हू. क्रिस्ताची उगडास करूंक, ताची परंपरा दवरूंक आमी इगोर्ज मातेंत ना. खेरीत भाशेन आमकां हें देणें दिल्लें आसा आनी तें देणें म्हणल्यार बातिजमाचें देणें. आनी आमी जिवाळ सांदे ये कुडीचे, जेजूचे कुडीचे जिवाळ सांदे जे आसात
कूड जी आसा आमची लिव्हराक समोर कॅन्सर जालो जाल्यार लांगसान म्हणूंक जायना म्हाका कित्याक पडलां तें ताका आसा आमी आसतले कित्याक फाल्यां हें चोडटलें आनी लांगसांक लागतलें आख्खे कुडीक तें लागतलें जिवी कूड म्हणटोच आमी एक सांदो ह्या जिवे कुडीचो बाप्तिस्मा वरवीं आमी ही जिवी कुडीचे भागीदारां जातात आयच्या दिसा ह्या बाप्तिस्माचेर आमी नदर घाता आनी म्हणटा विचार करता संत पावलूची पयली चीट आमी आयकल्या आनी आयकतना ताणें म्हणलें बाप्तिस्मा वरवीं आमी सगळीं क्रिस्ताच्या कृपेन एक जाता दादलो उरोना बायल उरोना ग्रीक उरोना जुदियो उरोना सगळीं आमी एक जाता एकठोता क्रिस्तांताय ताका एक एक्सपिरियन्स आसलें तो क्रिस्ती पोरजेक दमास्कूस मारूंक भोंवतालो तेन्ना जेजू ताका भेट्टा आनी जेजू ताका सांगता म्हाका तूं कित्याक पिडापीड दिताय हें ताच्या काळजांत आसलें म्हाका कित्याक तूं दुमाळो दिताय जेजू म्हणना ताका म्हजे पोरजेक तूं कित्याक दुमाळो दिताय जेजू म्हणना ताका दमास्कसाचे पोरजेक कित्याक तूं दुमाळो दिताय तो म्हणटा ताका आपल्याक कित्याक दुमाळो दिता तर आमकां सगळ्या क्रिस्ती मनशांक त्या जेजू क्रिस्ताचे आमी सांदे दुसरे जाग्यार मॅथ्यू 25 जेजू म्हणटा वॉट एवर यू डू टू द लिस्ट ऑफ माय ब्रेद्रन यू डू इट टू मी धाकटुल्याच्या धाकटुल्या म्हज्या भावाक तूं कितें करता तें तूं म्हाका करताय हें जेजू आमकां म्हणटाय तर आमी सगळीं हें व्हडपण आमकां आसा डिग्निटी आमकां आसा देवान आमकां आपलेंच जिवीत दिलां आनी हें देणें दिलां की आमी ताजी कूड जावपाक केद्दे व्हडलें भाग आमकां हें देण्याचें आमी जायते फावटी कोडे वळखूंक ना आसतलें आमी पवित्र आत्म्याच्या जिवितांत भितर सरता देव बाप आनी देव पुत्र हांचे मदें जो मोग आसा पवित्र आत्म्याचो तें देणें ताच्या जिविताचें देणें आमकां मेळ्ळेलें आसा आमकां फावो जालेलें आसा आमी जेन्ना आमी मागणें करता तेन्ना आमी खुर्साची कुरू करून आमी सुरू करता बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी हीं उतरां म्हणून आमी सुरू करता जशें आमी हालींच केलां आनी आमचे मागणें हे कुडीच्या भायर न्हय पूण ह्या कुडींतूच देवाच्याच जिवितांत आमी हें मागणें करता सगळीं आमची जी मागणी जातात केद भाशेन मिसाचें बलिदान जाता ती आमी देवाच्या जिवितांतूच करता कित्याक आमी ह्या देवाच्या जिवितांत जियेता आयच्या दिसा एवांजल आमकां ही खबर सांगता जेजूची आवय आनी ताची भाव भयणां ताका मेळूंक आयिल्लीं आनी ही खबर जेजू अशें करून संगोट उलयता आसतना ताका कोण सांगूंक येता की तुजी आवय आनी तुजी भाव भयणां तुका मेळूंक आयल्यांत म्हूण आनी जेजू ही खबर आमकां सांगता जेजू म्हणटा म्हजी आवय कोण म्हजी भाव भयणां कोण जो देवाचें उतर आयकता आनी देवाचे खुशये प्रमाणे चलता तो ती म्हजी भाव भयणां ती म्हजी आवय ती म्हजी बापूय आनी सगलीं कितें भाशेन हे फामिलीची खबर ह्या जियेतेली फामिलीची खबर जेजू आमकां सांगता आमी ह्या बाप्तिस्मा वरवीं आमी भागी जाता ह्या जिवितांत 3 वस्तू आमकां कशे भाशेन आमी हें जिवीत जियेतले एक वस्त म्हणल्यार आमी सगळीं एके भाशेन जोडलेलीं मनशां वी आर ऑल कनेक्टेड टू वन अनदर जशें हांवें म्हणलां कुडीक जेन्ना एक सांद्याक दूख जाता तेन्ना दुसऱ्या सांद्याक दूख जाता तेच परी जेन्ना आमकां एक क्रिस्ती मनीस कसो दुखता ओ कोण कोश्ट काडटा जो त्रासांत पडटा जो दुयेंत आसा
जाका जायते कोश्ट आसात ताका खुरीस आसात आमकां हें दूख भोगता. म्हज्यान म्हणूंक येना हांव बरें मागणें करतलो उरलेलें सोड खबर. ह्या खातीर बातिजमान आमी एक फामील जाल्यान देखून आमी खेरीत भाशेन एके भाशेन आमकां कनेक्शन आसा. आमी सगळीं एक जशें पावलू आमकां सांगता. दुसरी वस्त म्हणल्यार ही सुरवात बातिज्म जाल्यार देवाचें जिवीत आमकां मेळ्ळें जाल्यार साक्रामेंता वरवीं आमकां हें सस्टेनन्स जाता, हें सांबाळटा जिवीत. जायते फावटी आतां आमी पळयत जाल्यार जायतो लोक मिसाक येनात, जायतो लोक बातिज्म दिनात, जायतो लोक लग्न जायना, जायतो लोक असले म्हणटात कित्याक म्हाका हें जायें, कित्याक हांवें साक्रामेंत घेवंक जायो, कित्याक हांवें पातकांचें बोगसणें मागूंक जायें. जायते वर्सां 30 वर्सां 40 वर्सां थोडो लोक आपलें कुमसार करिना. हें जिवीत देवान दिल्लें देणें तें सांबाळटलें जाल्यार आमकां साक्रामेंत घेवची गरज आसा. जशें सुपुल्लें भुरगें जाल्लें म्हणटच तूं ताका दूद दिना, ताका खावप दिना, पिवंक दिना जाल्यार भुरगें उरचें ना. तेच भाशेन आमचें जिवीत हें सुर्गीचें जिवीत जें देवाक आमी एकवटाव तें जिवीत सोंपतलें. आमकां ह्या साक्रामेंत आमकां हे आदार दितात. खेरीत भाशेन जेजू खेरीत भाशेन ह्या संवसारांत आयलो, ताणें आपलें जिवीत जियेलो, सगल्यांक ताणें बरें केलें आनी तो गेलो, हाका पुनर्जीवन जालो. हें पयलें इन्कार्नेशन म्हणटा आमी, देव मनीस जावचें. आनी एके भाशेन थियोलॉजीन दुसरें इन्कार्नेशन आसा. दुसरें इन्कार्नेशन म्हणल्यार दुसरो देव भितर आमच्या संवसारांत येता. तो म्हणल्यार कोण? बातिज्मा वरवीं एक एकल्याक आमकां जेजू आपणा सारकी आपणाचेर उपकार करता. पावलूच्या पयली चिडीन हेंय आयकतात आमी. ताणें आमकां आपलो उपकार दिलो, आपल्या सारकी ताणें केली, आमकां ताणें आपलें जिवीत दिलें. आनी जायते फावटी आमी म्हणटा देव अशें कित्याक कोत्ता, हे सगळीं गेर्रां जातात ओ कितें वायट जाता आनी आमी सदांच म्हणटा देवाच्यान हें सारकें घालूंक जायना सगळें. पूण देव आमकां म्हणटा आपणें तुका ह्या संवसारांत घातला, आपणें तुका म्हजें जिवीत दिलां, म्हजें काम जें आसा तें तुवें करचें आसा. हें देणें आमकां देव दिता. आनी जसो मोजेसान म्हणलेलें, मोजेसाक आपयलेलो देवान म्हणूंक तांकां सुटका दी, तूं वच आनी फेराव राजा लागीं माग, तांकां सोडय म्हण. आनी मोजेसान म्हणलें ना ना म्हज्या भावाक सांग, म्हज्यान जायना, म्हज्यान उलोवंक पासून सारकें जायना, तूं ताका धाड. कितें भाशेन जायते फावटी आमी मोजेसा भाशेन म्हणटा की म्हजो भाव करतलो, दुसरो करतलो, कोण हेर करतलो. पूण एक एकल्याक आमकां देवान देणी दिल्लीं आसात. ही देणी आमच्या काळजांत आसा. देवान हें देणें दिलें आमकां सगल्यांचें भलेपण करपाक, सगल्यांच्या मोगान रावूंक आमकां हें आपल्या काळजांतलें हें देणें दिलां. आयच्या दिसा जेन्ना आमी पाद आग्नेलाचें जिवितार पळयता, ताजो बातिज्माचो दीस जो 16 फेब्रुवारी जाल्लो, ताका तो रोखडोच ह्या जिवितान, देवाच्या जिवितान वाडत गेलो. देवाची ओळख ताणें सजमली. 8 वर्सांचो आसतनाच ताणें बातिज्म घेतलो. सद्या ब्रेस्ताराक तो आपलें कुमसार करतालो. दर एक ब्रेस्ताराक वचून तो आपलें कुमसार करतालो. ताका हें जिविताची, पवित्र जिविताची खबर ताका मेळ्ळी. तो हें देणें घेता, देवान दिल्लें आपोवणें, देवाचें उतर परगट करूंक सगल्यांक खालतीकायेन तो हें परगट्टा. आमच्या दिसा, आयच्या दिसा ह्या पवित्र जावपाचे वाटेन वेता आसतना ही खुणां हें देणें आमकां देवान दिल्यां. आमी कितें करतले? आमी हें कनेक्शन कशीं जोडटले? आमी हो बोवाळ कसो वाडयतले? आमच्या साक्रामेंता वरवीं कशे भाशेन आमी जी आमकां देणी दिल्यात ती आमी एकामेकाक दितले? ह्या मिसाच्या बलिदानान ओवडो आनी काल सुबारता आसतना आमी आमकांय उबारुया, आमकांय बदल म्हूण सांगुया.
जशी ही कूड जातली जेजूची आमी सगलीं ताजी कूड म्हूण आमी मानून घेवया आनी ताका आमचेर आशिर्वाद घाल आमच्या कामाक जे आमी सुरवात दिता ताजेर बेसांव घाल म्हूण मागुया. सगळीं आमी उबी रावया. आमच्या बावर्थेची मागणी आमी बापाशी दवरुया. स्वर्गींच्या बापा आमचे पवित्र सोबे आनी बावार्थी कुटुंबां पासत आमी मागता. मान्यावंत आग्नेल बावतिस्मा वरवीं पवित्र सोबेचो वांगडी जालो तर ताचे वरवीं आमचे पवित्र सोबेचेर आशिर्वाद घाल म्हूण मागता. भावार्थाचे यात्रेंत आमकां सगल्यांक देवाच्या मोगान चलोवन व्हरूंक पाप सायबाक आनी बिस्माक तुजी जाणवाय आनी बरी भलायकी मागता. आमचे मागणे आयकून घे. स्वर्गीच्या देवा बापा आमचे मागणे आयकून घे. आयच्या नोवेनाचो विशय मान्यावंत आग्नेल आपल्या बावतिस्मा वरवीं देवाच्या कुटुंबाचो वांगडी नियाळटा. हो विशय आमकां उत्तेजन जावं आमच्या बावतिस्माचो उगडास जावन देवाचीं भुरगीं कशीं जिवंक. बावतिस्माचो साक्रामेंत आमकां मोलादीक आनी अर्थाबरीत जावन आमी तो जिवंक पावूं म्हूण मागुया. आमचे मागणे आयकून घे. स्वर्गीच्या देवा बापा आमचे मागणे आयकून घे. कुरपेवंत बापा बावतिस्माचो साक्रामेंत घेतलोली शांतीन आनी सवस्कायेन जिवंक मागता. बावतिस्मा वरवीं मेळ्ळोलो पवित्र आत्मो आमकां शांती नीत आनी एकवट हाडूंक कृपा दिवं. आमच्या देशाचेर तुजो आशिर्वाद घाल आनी दर एक कुटुंबाक तुज्या बरेपणान बोर म्हूण मागता. स्वर्गीच्या देवा बापा आमचे मागणे आयकून घे. स्वर्गीच्या देवा बापा आमचे मागणे आयकून घे. दयाल बापा बावतिस्मा वरवीं तुज्या कुटुंबाचे वांगडी कशे एकामेकाच्या उस्क्यान जिवंक तुवें आमकां आपयल्यांत. आमच्या समुदायांतल्या गरजेवंतां गोरिबां आनी कश्टवतल्यां पासत मागता. आमच्या दयाळ आनी उदारपणा वरवीं तांकां सगल्यांक आदार आनी कुशालकाय मेळूं म्हूण मागता. स्वर्गीच्या देवा बापा आमचे मागणे आयकून घे. स्वर्गीच्या देवा बापा आमचे मागणे आयकून घे. स्वर्गीच्या बापा मान्यावंत आग्नेलाक सांताचो मान मेळूं म्हूण आनी ताचो भावार्थ आनी त्यागी जिवीत आमकां देख जावं म्हूण मागता. स्वर्गीच्या देवा बापा आमचे मागणे आयकून घे. स्वर्गीच्या देवा बापा आमचे मागणे
आमची खासगी मागणी बापाशी दवरूया. भोव दयाळ बापा, ही सगळी आमची मागणी तूं आयकून घे आनी ती शार्ती पावय. खेरीत भाशेन ह्या पवित्रतायेच्या रस्त्यार आमकां घाल हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. आमचे दोनात उबारून सर्वेस्परा भेटूया. आमचे दोळे उबारून देवा वावरू पळोवया. आमचे काळीज उबारून देवा काळजाक मेळोवया. ताच्या मोगा सारको जावंक आमचो मोग भोगुया. दुनिया तुझ्याच बरेपणान आटावून ह्या सोऱ्या दाणा जातली रोकडीच जाता आमकां. जिवीत दिवपी काणा पिवणा आमचे दोनात उबारून सर्वेस्परा भेटूया. आमचे दोळे उबारून देवा वावरू पळोवया. आमचे काळीज उबारून देवा काळजाक मेळोवया. ताच्या मोगा सारको जावंक आमचो मोग भोगुया. म्हज्या मोगाळ भयणी भावंदो, म्हजें तुमचें बलिदान सोर्पविदार देवाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेवंक. सर्गीच्या कोनवाळ्या बापा, तुका ओपून दिता हांव ती देणी मानून घे. मनशाची दया करून सगल्या संवसाराची पातकां धुवन काडूंक ताणें आपल्या सासणाच्या वेळार खुशी दाखयली आनी उपरांत कुर्सार आपल्या रोगताच्या स्नानांत ती खुशी पाळली. आतां ही तुज्या भुरग्यांची भेटवणी बदलून ताचो कुर्साचो योन जावं दी आनी तातूंत आमची पातकां धुवन वचूं दी. आमच्या सोडवंडरा जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांत उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा, सोर काळी आनी सोडताय आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जॉर्डन नदींत विचित्र खुणांनी पवित्र स्नानाचें तुजें नवें देणें तुवें पुरगोट केलें. मनीस जाल्लो तुजो सोब्द आमचे मदें खरोच आसा म्हूण आमी सोतमानूंक स्वर्गार तावन तुजो ताळो आयकूंक दिलोय. पारव्याच्या रुपान तुजो आत्मो देंवलो आनी जेजू तुजो सेवक म्हूण ताणें दाखयलें आनी दुर्बळांक सोडवणेची बरी खबर दिवंक त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं आनंदाच्या तेलान मागून तुवें ताका अभिशिक्त केलोय. देखून आतां सुर्गींच्या देवदूतांचें गायोन संतोशान आमी प्रितुमेर गाजयता आनी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. संसार बोल्या तुझ्याच वैभवान उसर्गी तुका जोय जोय. उसर्गी तुका जोय जोय. उसर्गी 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 तुका जोय जोय. सर्वेस्पोराचे नावी हे
बापा खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट करूंक सुसुकपेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका आदीन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हटलें, ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हटलें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नवे आनी सासणीक कराराचें हें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वाडोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Govartaco gut porgotuja. Sumia Jesu ami odo gada, ani ekalcit le pieta, vitlex baudi tu voi bovan Jesu, ami tuje moron porgota. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडगास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका आदीन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेला आमा सोमेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भागिवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळणी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बोरवोसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजे परसळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारे देवाची माई सांगाती, भाग्योन चुजे तिचो पोती, भाग्योन धर्मदुतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाताक तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपदवेदार बापा सोरवंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सोडवणाऱ्याची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थना आमी दीर घेवन म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तायणीत पडूंक दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सुर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्य आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुडवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान अंतरेकता. तर आमकां तुजी उदार काकलुतीन सोरपातकांतली सुटोय आनी सोराकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी, पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोनदूतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता
म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या बाबार्थाचेर दीस घाल आनी तुजे खुशये प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकपोटान सांबाळ. सो जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक मोहन क्रिस्ताची शांती दिवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचें पाप काडटली. शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजें भितर म्हाका फावना पूण जेवतना एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजू आमचो व्हडलो भाव, आमी सगळीं ताचो बापूय आमचो भाव, आमी सगळीं ताचो आत्मो आमचो प्राण, आमी सगळीं आमी सगळीं आमी सगळीं आत्मोदिता सोणेकल्या आमी सगळीं ताची देणी वेगवेगळी, आमी सगळीं सगळ्यांक रोपणे जेजूचे, आमी सगळीं आमी सगळीं आमी सगळीं जेजू आमच्या काळजान भितर सरला. घडीभर आमचे दोळे बंद करुया आनी गुप्ती जेजू लागीं आमी उलोवया.
रावतुया. कोणवळ्या बापा, तुज्या भुरग्यांच्या जेवणांत वांटो घेतल्या उपरांत खालतेपणी तुजे लागीं आमी मागता. आमी तुजीं खोरीं भुरगीं देखून तुज्या भुरग्यांक सोबता तसलें आमचें जिवीत जावं दी. हें देणें आमकां फावो कर. तुज्या प्रितीवंत पुता जेजूचे नांवी आमेन. बसुया. मोगाल भावा भयणो, तुमकां सगल्यांक हे पवित्र जाग्यार पळोवन आमी खुशाल. व्हडा भवार्थान, भक्तीन आनी बरवशान पवित्र मिसाचे भेटेन आमी वांटो घेतलो. आमच्यो गरजो, आमची मागणी, आमचे आवडे मानेवंत आगल्या वरवीं देवाक उबारले. मानेवंत आगल्या वरवीं तें तुमकां फावो जावचें, हीच आमची मागणी आनी आवडे. मोगाल भावा भयणो, आनीक एक पावट आमकां सगल्यांक संदी मेवल्या मानेवंत आगल्याच्या सांत कारणा पासत मागूंक. ह्या 10 दिसांची पवित्र यात्रा वो ओत्मीक यात्रा आमी चलता आसतना कितें भाशेन तुमच्या खासगी मागण्यांत वो तुमच्या फामिलीच्या मागण्यांत मानेवंत आगल्याच्या सांत कारणा पासत मागुया. कांय कळोवण्यो किरीत इंतेसांवा पासत मिसां तुमच्यांनी आमच्या ऑफिसांत दिवंक येता. नोवेनाच्या दिसांनी कोणाकूय वाचपां वो भावार्थ्यांची मागणी करपाची खुशी आसा जाल्यार तुमची नांवां आमच्या ऑफिसांत तुमी दिवचीं. पिडेस्तांचेर मागणें 2 मिसां उपरांत इगोर्जेंत आसतलें. मोगाल भावा भयणो, वावरड्यांचो इश्ट फादाग्नेल कॉल सातोडें आनी म्हयन्याचें मॅगझीन जाचेर मानेवंत आगला वरवीं मेवलेले जायते उपकार छापून येतात. मानेवंत आगलाच्या जिविताची म्हायती हांचेर छापून येता. कोणेंय आजून पर्यंत सबस्क्रायब करूंक ना जाल्यार आमच्या ऑफिसा भायर तुमच्यांनी तें करूंक येता. तुमकां कोणाकूय पेंडोलाचो खर्च दिवची खुशी आसा जाल्यार तुमची देणगी आमच्या ऑफिसांत तुमच्यान दिवंक येता. आदींच फुडें तुमकां आमी देव बरें करूं म्हणटा आनी मानेवंत आगल्या वरवीं तुमचे देवान भरपूर आशिर्वाद घालचो ही आमची मागणी. गोवा प्रोविन्स हाणें स्टॉल घातलेलें आसा. थंयसर फादर रॉब गालिया हाचो बूक, टी-शर्ट्स तशेंच झाडां पाल्याची वखदां मेवतात. आमचे नगर हवेली मिसांवाच्या लोकांनी वारली हार्ट हाचें स्टॉल घातलेलें आसा. ताका भेट करून तुमी तुमचो आदार आनी तेंको तांकां दिवचो. मोगाल भावा भयणो, कोंकणी बायबल डायरी आमच्या पावलांक उजवाड ही पावणी 7च्या मिसाक हाची उक्तावणी आमी केल्या. तुमी ही विकती घेवची. हाचे वयर 2 दिसाची वाचपां तशेंच नियाळ आसा. हे भशेन देवाचे कृपेन आमकां वाडूंक संदी जाता. मोगाल भावा भयणो, मानेवंत आग्नेल ओचोऱ्यांचो सागोर आमच्या गरजां, त्रासान, आकांतान ओदीक करून जेन्ना आमचे पिडीन भवार्थान आमी उलो मारता, मानेवंत आग्नेल देवा कडेन मागून आमकां जाय तें बरेंपण फावो करता. आयज कायताना फ्रांसिस्का रॉड्रिगीज केपेंतान आमकां अशें बरोवन कळीत करूंक सांगता. हांव मानेवंत आग्नेलाची भोगतीन म्हजो पूत जो ऑटोमोबायल इंजिनियरींग करूंक सोदतालो तो फादर आग्नेल आश्रमांत एडमिशन घेवंक सोदतालो. ताका आनी खंयचेय कॉलेजीन एडमिशन नाका आसलें. एडमिशनान गेले उपरांत ताका शेकी जाय आसलें तेंच निमाणें डिप्लोमा इन ऑटोमोबायल इंजिनियरींग सीट उरलेलें. तें फादर आग्नेल आश्रमांत मानेवंत आग्नेलाचे मजतीन ताका तीच कॉलेजीन एडमिशन मेवलें. एक पेरंट मिटिंगेन प्रिंसिपलान सांगलें की तुजो पूत बरो शिकप करीत तर ताका रोखडीच नोकरी फावो जातली म्हूण. हांव सदांच मानेवंत आग्नेलाशी मागतालीं म्हज्या पुताक ताच्या नांवाचे कॉलेजींत शिकले उपरांत बेगीच नोकरी मेळूंक. शिकप सोंपयले उपरांत रोखडोच घरा आसतना ताका सराचो फोन आयलो. नोकरीचे इंटरव्यूक आसा म्हूण. ताचे पयलीं पास जाल्ले आदले बॅचाचे जायते भुरगे ते इंटरव्यूआक आयिल्ले. पूण हे सगळ्या भुरग्यां मदें म्हज्या पुताक इंटरव्यूआक सिलेक्ट केलो. आतां कुवेट एके बरे कंपनीन तो काम करता. मानेवंत आग्नेलाक दिनवासता आनी बेगीन सांतोचो मान फावो जावंक मागता. मोगाल भाव भयणो, हो एके आवयचो भावार्थ तिच्या पुताचो भावार्थ. आमच्योय गरजो भावार्थान मानेवंत आग्ने वरवीं दोनूय देवाक उबी रावुया. उपकार मेळूंक मागणी. सर पदवेदार देवा, आमच्या सर्गीच्या बापा, आमचे सर्वणी खातीर तुजी मांडावळ दिनवाशी मनान आमी वळखता. आनी त्याच खातीर तुवें वेंचून काडलेल्या सेवकां उदेशी
उचोरें लेगून तूं करून दाखयताय म्हूण मानता तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशी परी चलूंक जाय हें दाखोवंक जो विस्वासी सेवक मानिवंत आग्नेल एक नमुनो कसो आमकां दिलोय म्हूण तुका दिन वाचता आनी पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान मानिवंत आग्नेलाच्या भाग्यवंत जिविताची देख आमी घेवंक पावल्या प्रमाण काळजांतान मागता तशें जाता मानिवंत आग्नेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या अनदबरीत जिवितान भागीदार चडून दाखोवंक उपकार तुजी गरज भावार्थान फुडें घाल एक खुणा कशी फावो कर म्हूण विनयता मानिवंत आग्नेलाक भाग्यवंताचो मान मेळूंक मागणी उगोणीत काकुतीच्या देवा उगडीत काकुतीच्या देवा सोरपोट पडून तुज्या पांयां सोशी आमी मागता आमी मागता व्हडा विस्वासान तुजी खुशी आनी आमच्या बरेपणान आनी आमच्या बरेपणान उपकारता जाल्यार मान्यवंत आग्नेलाक सांताचो मान फावो कर आमचे पवित्र सोबेचे आमचे पवित्र सोबेचे इगोर्जेचे उगडपोर घोटणेवदेशी मागता आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताची नावी आमेन आशिर्वाद घेवया सर्वेस पोर तुमचे सभे आसूं तुमचे सवय आसूं सोर पदवीदार देव बाप पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन वचून यात क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार पिडीवंतांचेर मागणें आतां इगोर्जेंत आसतलें